हॅलो फ्रेंड, शंकर प्रभूजी आमच्या गोंया खातीर आमी सीएमाची तरेतरेची स्टेटमेंटां पळयता. आयचे सीएमाचे स्टेटमेंट जे हांवें पळयले तो म्हणटा आमकां सगळ्या खंय लोकांक ओपोज करपाची संवय जाले. आता लोक ओपोज कित्याक करता? लोक ओपोज करता आयज आमकां खबर आहा लोकांक की आमचे जमिनी धोक्यान आसा म्हणून. आयज लोक सांकवाळचो प्रोजेक्ट ओपोज करता. कित्याक सांकवाळचो लोक ओपोज कित्याक करता तर थंय 700 ते 750 फ्लॅट्स येतात आणि त्या फ्लॅटाक उदक खंयचे, तेंची सेवेज कितें आनी बाकीचे जे सगळे खबरी आहा तेच्या खातीर ते सुटेबल ना आणि डोंगराचेर असलो प्रोजेक्ट करपाक शकना. लोक सांगता तू आनीक वायनाड करू नाका म्हणून. रेस मागूसुय तेच चल्ला म्हणून लोक ओपोज करता न्हू. आता लोक मुर्मुगांवान कोळसो ओपोज करता. कित्याक ओपोज करता? कोणाची आवय कॅन्सरान मेले, कोणाचो बापूय लंग्स प्रॉब्लमान मेला, कोणाच्या भुरग्यांक रेग्युलर थंडी जाता, त्रास जाता, लोक कोल ब्रीथ करता, जेयता खाता म्हणून कोल ओपोज करता न्हू लोक. तू जो ओपोज करपाचे जे खबरी उलयता न्हू कितें ते हांव सांगता ते आता सारखे आयक. आता तू मयाच्या लोकांनी लॉ कॉलेज ओपोज केलो म्हणून तू आता बोवाळ केलो आणि रागान तू सांगता की आम्ही डेव्हलपमेंट करता ते ओपोज करता. अरे लोकांनी ओपोज केले तू आयकोकूच ना मरे, केन्ना आयकोकूच ना तू केन्ना. कितें आता खापरेश्वराचे देऊळ काढू नका म्हणटा लोक, गोडाचे झाड मारू नका. आयकता तुम्ही? आयकता ना. आयकले जाल्यार लोकांकूय बरें दिसतलें न्हू. आयज हे सरकार आमच्या लोकांचे कशें दिसना आमकां. कित्याक तुम्ही राजकारणी कोणूच आयकपाक सोदिना. कितें मेन मुद्दो सांकवाळ भुतानी प्रोजेक्टाचो आणि तू जे कॉलेजींचे खबरी उलयता खबर आहा मरे. तुका हांव एक सांगपाक सोदता रे, बिट्स पिलांनी जे आता कॉलेज आहा न्हू कितें तेतून म्हाका सांग कितले गोंयकार आसा रे आनी कितले गोंयकारांक काम दिले. दॅट इज अ बिग एक्झाम्पल. आणि आमचे जे गोंयकारांचे जे पॉप्युलेशन आहा न्हू तांकां आता जे सध्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा न्हू तेतून मातशें जर ऍड करीत न्हू खूब जाले. म्हाका एक सांग, तू हे भायले जे प्रायव्हेट कॉलेजीस हाडपाक सोदता, प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज हाडपाक सोदता, डोनेशनां आसतलीच बरें तितून कितें म्हटल्यार तू आयज एड्युकेशनाचो स्टँडर्ड आनी वाडोवपाक सोदता जो आमकां एफर्ट जावचो ना, गोंयकारांक एफर्ट जावचो ना. कित्याक आमकां जमिनीक घेवंक एफर्ट जायना मरे. आयज तुम्ही जमिनींचो जो तांडव केला न्हू म्हणून लोक ओपोज करता. आयज आमी मोर्चे कितें चल्ला न्हू ते पळयलां. मोर्चेचे दोंगर काबार करून सोडल्यात तुम्ही. कितें सकयले बांयक उदक येना, सकयले बांय आता मार्चान खाली जातले. मार्च म्हटल्यार तांकां उदीक आसचें ना म्हणून लोक ओपोज करता. चोडणाच्या लोकांनी ओपोज केले थंयसर की आमच्या गांवांत आमी मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक दिवचे ना म्हणून एक जाले. आयज पंचायती मरे मातशें सुदारपाक लागले कशें दिसता. पंच आनी सरपंच न्हू पंचायती कित्याक जाणा आयज लोकांचो तेंचेर प्रेशर आसा. कितें थोडे पंच थोडे बरे असतात. थंय सांकवाळचे पंचायतीन 2-3 पंच बरे असतात न्हू, थंय बाकीचे पंचायती बरे असतात. कितें ते झगडटात कळ्ळें तुका. कुमिताच जागे आमचे कडेन आतां कितले आहात रे जे तुम्ही आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक दिवपाक उठल्या. ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक जो तू 2 लाख स्क्वेअर मीटर थिबीची दिवपाक उठला न्हू, कोणाच्या जिवाचेर दिवपाक उठला तू? तुका गांवच्या लोकांनी सांगले आयज कुमिताचे जे मेंबर्स आहात न्हू ते सुद्धा विचार करिना हे जमीन हे सरकाराक दिताना. आता म्हाका एक सांग, आयज जो रेट चल्ला न्हू 25,000 पर स्क्वेअर मीटर, 30,000 पर स्क्वेअर मीटर, फुडल्या पिढयेक जमिनी आसात रे. आयज गांवांनी तुम्ही डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जमिनी काबार करून सोडल्या मरे. आयज तू म्हणटा शेताक आपूण कन्वर्ट करून दिवचो ना. ऑलरेडी शेतां जाली. अरे म्हापशां, पर्रा, कलंगूट, बागा बिगा वचून पळय, शेत म्हणटा ते उरोंक ना रे. शेत म्हणटा उरोंक ना. पुरून लोकांनी गाडे दुकानां घालून कोणी कन्स्ट्रक्शनां करून मायग्रंटांक भाड्याचेर दिले रूम. कितें बसतोड्या पळया थंय वचा आनी कितें चल्ला तें. अल्डोना कॉन्स्टिट्युन्सीन वचा आनी पळया कितें चल्ला तें. कितें रे म्हणून लोक ओपोज करता. तू आयज जे म्हणटा न्हू लोक सगळे एका ओपोज करता. बाबा ना, लोक तुझे बरे एका मरे केन्ना ओपोज करचे ना. कितें लोक कित्याक ओपोज करता? आयज जे 6 महिने कसिनोक एक्सटेन्शन मेळटाले, कितें तुम्ही 6 महिन्याचे एक्सटेन्शन दिले ते 2.5 वर्साचे दिले तू. कितें रे? अरे तू खंय चुकता ते सांग मरे. तू खंय चुकता ते सांग. लोकांक ब्लेम करू नका. आयज लोक अक्षरशः विटलेलो आहा सारको नाइलाज जाल्लो आसा. नाइलाज कित्याक जाला तर आयज ऑपोजिशन सुद्धा लोकां बरोबर ना. ऑपोजिशन सुद्धा तुज्या वांगडा आसा. म्हणून लोक विटलेले आसा. म्हणून लोक ओपोज करता. बाउन्सर बी लोकांक घालून लोकांची घरां बी खाली करप रे. फुडें आमकां गोंयकारपण म्हणटा ते कितें उरतले रे. आयज मायग्रंटांनी सगळे धंदे कॅप्चर केल्यात मरे आनी दिवपी म्हणटा आमचे गोंयकार कितें. तू दुसऱ्यांक ब्लेम करूंक शकना. आमीच जेन्ना सारखे ना न्हू तेन्ना हे सगळे जातले. कितें सहजिकूच जातलेत. हे खातीर आमी उलोवपाक जाय न्हू. आमचे उलोवप इम्पॉर्टंट न्हू. कितें
आयज तूं लोकांक सगळ्यांक पिश्यान काडटा कितें रे, आणि जे जमिनी लाटोवंक उठला न्हू, कोणाचे जमिनी ते कितें रे, ते फुडल्या पिढयेक जमिनी जाय आमच्या. ते जी जमीन आम्ही 200 रुपयान 300 रुपयान 400 रुपयान 500 रुपयान घेताले, आयज ती जमीन 20,000 आणि 25,000 घेवची पडटा. 20,000 आणि 25,000 घेवची पडटा. विचार करा कितें. आणि तू सांगता लोकांक डेव्हलपमेंट नाका म्हणून. डेव्हलपमेंट म्हाका एक सांग, तू कॉलेजी बांदता, आयज कॉलेजीन तू जे भुरगे पास आउट जातात न्हू, तांकां कितल्या जाणांक जॉब मेळटा रे, तांकां कितल्या जाणांक जॉब मेळटा. तुम्ही सांगा रे, तुमची खंयची मिनिस्ट्री सक्सेसफुल आसा ती, खंयच्या मिनिस्ट्रीन लोकांक जॉब दिल्या, ते एम्प्लॉयमेंट दिला ते दाखया रे. आयज तुम्ही IDC तुम्ही आयज ओपन केलेले आसा, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर, आणि कितलेशे इंडस्ट्रीज येयलेले आसा. कितले गोंयकार थंय कामाक आसा आणि कितले मायग्रंट थंय कामाक आसा, डेटा खबर आहा तुमकां, खबर आहा तुमकां. आयज ते IDCनूच जर सपोज गोंयकारांक तुम्ही अकोमोडेट करशात न्हू, जॉबा खातीर कोण बाबडो त्रास भोगचो ना. आयज लोक जॉब ना म्हणटा. कित्याक तर आयज त्या IDCनी तुम्ही मायग्रंटांक हाडून भरलेले आहा थंयसर, आणि आमकां सांगता आम्ही ओपोज करता म्हणून. कोणी ओपोज केला? IDC केन्ना ओपोज करूंक ना. कितले इंडस्ट्रियल फॅक्टरीज घालपाक दिले मरे, कितले फॅक्टरीज आहा मरे, आणि कितले IDC आहा मरे, सांगा मरे कितले गोंयकार आसा ते. आयज तुम्ही जे होलसेलान जे जमिनी विकपाक उठल्या, तो स्वप्नेश शेल्लेकर परत लोकांक डेटा दिता, हे होलसेलान म्हणून. कितें हे होलसेलान जे जमिनी तुम्ही आयज काबार करपाक उठल्या, सगळे मंत्री मेळोन, TCP, पंचायत, आणि तू कितें रे, हे फुडें आमकां आहात मरे जमिनी आसात मरे. आणि जमिनी असले सुद्धा जाल्यार हे आयज जे जमिनी विकतात तेतून जी झाडां आहात, ती झाडांची कत्तल करून फुडें आमकां कितें मेळटले मरे, मेळटले. आयज ज्या पद्दतीन आमचें वातावरण आहा, ते वातावरण उरतले मरे, सांग म्हाका. आयज कितलेशे मानकुराद आमी तुम्ही डेव्हलपमेंटाच्या नांवान काबार केले, पणस काबार केले, काजी काबार केले, हा बरी झाडां तुम्ही मारून उडयले, आणि तुम्ही सांगता आमकां डेव्हलपमेंट नाका म्हणून. कितें रे, डेव्हलपमेंट रितीचे करा, अशें न्हू. कितें रे, जंगलाक काबार करून सगळ्याचो सत्यानाश करून. टायगर रिझर्व कर म्हणून कोर्टान सांगले, केले तुम्ही उलटे सुप्रीम कोर्टान धावले मरे टायगर रिझर्व नाका म्हणून. दॅट मीन्स तुम्ही कोर्टाचे सुद्धा ऑर्डरी मानिनात तुम्ही. म्हादई नदी वचोवपाक हलगर्जीपणा करता, हे तुमकां आमी प्रश्न विचारले जाता. म्हटल्यार आमी तुका विचारता रे, तुका उदक कित्याक नाका, तुका म्हादई कित्याक नाका काय म्हणून. तू आमकां विचारता न्हू डेव्हलपमेंट कित्याक नाका म्हणून. कितें रे, तुका म्हादई कित्याक नाका, म्हादई वाचय मरे, इतली कापासां आहा जाल्यार जगाड मरे, सेंटराक सांग मरे. तुमचो तो अमित शाह जेन्ना कर्नाटकान येयलो न्हू, तेन्ना तांकां दिता म्हणून पावलो म्हादई. म्हणले अरे म्हाका एक सांग, आयज तू त्या खुर्चेर बसला म्हणून कितेंय डिसिजनां घेतलो. कितें रे, आयज सत्तेचेर तुमचो सेंटराक सरकार आसा, तुमकां कॉपरेशन मेळटा म्हणून तूं कॉपरेशनाचे मिसयूज करतलो. हे 8 जाण तुका घेवचे कित्याक पडले तर तशें जालें. कितें रे, तुका ऑपोजिशन नाका आसलेले. हे आयज जे तू कितें करता न्हू, ते तुका कोणी विचारलेले नाका आसलेले, म्हणून तू आयज हे सगळे लोकांक सगळे तांडव करून आयज लोकांक विचारता. तू कित्याक सांग, तुका ती कापास्ताद कित्याक जाली. आयज हे सगळे जे आमदार बसलेले आहात न्हू ऑपोजिशनान सुद्धा, ते तुका साथ दितात. आयज तू केन्ना विचार केला क्रायम रेट खंय पावला तो, गोंयान अशें केन्ना जाताले, गँग रेप जाताले गोंयान केन्ना. कितें रे, आयज जो टुरिस्ट खंयच्या क्वॉलिटीचो येता तो विचार केला. जो टुरिस्ट येता तो गोंयकारांक मारता. तू केन्ना टॅक्सीकारांचो विचार केला, ते बाबडे कशे दीस काडटा आसतले, पोट भरता आसतले ते. केन्ना ते मोटरसायकल पायलट वाल्यांचो विचार केला. कितें रे, जेन्ना तू ते खुर्चेर बसता न्हू, बारीक वस्तूंचेर मरे तुजो लक्ष आसपाक जाय. सदांच श्रीमंतांचे चितले म्हणून जायना, बिल्डर लॉबीचे चितले म्हणून जायना, कसिनो लॉबीचे चितले म्हणून जायना, मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे चितले म्हणून जायना, कोल लॉबीचे चितले म्हणून जायना. कितें, तू सामान्य मनशाचे चितूंक जाय, ते रिक्षेकाराचेय चितूंक जाय, ते लेबराचेय चिंतपाक जाय, तशे लोक बाबडे गवण्याचेय चिंतपाक जाय. कितें, ह्या लोकांचेय चिंतपाक जाय, विचार करपाक जाय. जे भुरगे पास आउट जाता तेंचोय विचार करपाक जाय, आपूण तांकां कसो एकोमोडेट करतलो, खंय एकोमोडेट करतलो म्हणून. कितें, आयज तुजे ईच एंड एवरी स्किमी हाडटले टोटल फेलियर. खंयची तुजी स्कीम ना. डेव्हलपमेंट केला ना म्हणिना, डेव्हलपमेंट केला. कितें, पूण जे डेव्हलपमेंट आमकां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय, ते अतिरेक करूं नाका. आतां तुम्ही बिर्लाचे हायवेचेर ते तो एक फ्लायओव्हर बांदपाक सोदता, गरज आसलेली तेची, गरज नासलेली. बेश्टो लोकांक त्रास. कितें, बेश्टो लोकांक त्रास. तो फ्लायओव्हर आतां खरो पळोवंक जाल्यार तो फ्लायओव्हर कोला खातीर, कोलाचो मुवमेंट सुरळीत जावपाक जाय. कितें, तुम्ही जेन्ना एमपीटीचो फ्लायओव्हर केलो, आमी तुमकां एप्रिशिएट केले. कित्याक एमपीटीक बायपास जावो आसलो, कित्याक सिटींच्यान गाडयो वयताले. पूण तो जो फ्लायओव्हर करता तो कोल मुवमेंटा खातीर. हांव सांगता, आयज जे चल्लां न्हू, कितें, हे सगळे जे लॉबीज आहा न्हू, हेंकां सॅटिस्फाय करपाक आयज आमचे गोंय चुकीच्या दिशेन वयता. आणि तूं एज अ CM म्हणून ते कंट्रोल करपाक जाय आसलेले, पूण तूं आयज त्या लॉबींक सपोर्ट करता.
करता. आयज तुम्ही गोंयकारांक सपोर्ट करपाक सोदिना, गोंयच्या शेतकारांक तुम्ही कॉपरेट सपोर्ट करपाक सोदिना. कितें आयज वयता त्या मार्गान गोंयकार त्रास भोगता. धंद्याच्या वाटेन सुद्धा तुम्ही मायग्रंटांक हाडून तांकां सपोर्ट करता म्हणून आयज गोंयकार फाटी पडलो. गोंयकारांक आपले धंदे कित्याक सरेंडर केले तर तांकां जाय तशें कॉपरेशन मेळना. आयज बीच लायनींग सुद्धा पळयता आमी कितें चल्लां ते सारकें. मायग्रंट कोण आहा तांकां पुलीस सुद्धा कोऑपरेट करता. आयज भुतानीन पुलीस कोऑपरेट करता, आमच्या गोंयकारांक कोऑपरेट करना. दिस इज माय पुलीस स्टेशन म्हणून आमकां जाप मेळटा. कितें हें चल्लां. तूं हें विचारूं नाका की आयज तुम्ही सगळे कितें ओपोज कित्याक करता म्हणून. आयज ओपोज करतात कित्याक तर तुमचे पॉलिसी सारखे ना म्हणून. टोटल पॉलिसी तुमचे रॉंग. हे गोंयकारांच्या हितान तुमचे पॉलिसी ना. गोंयकारांच्या हितान विचार करा, सामान्य गोंयकारांचो विचार करा. जेन्ना सगळी शेतां पुरून जाली त्या टायमाचेर तुम्ही सांगता पूण शेतां पुरूंक दिवचो ना म्हणून. कन्वर्जना इतली रॅपीड स्केलीन जाता. तूं विचारता विश्वजीत राणे इतली कन्वर्जना तूं कित्याक करता आनी कोणा खातीर करता काय म्हणून. ती ही कन्वर्जना करून फुडें आमकां जमीन मेळटली काय म्हणून विचारा. माडाक ग्रास करपी लोक मरे तुम्ही आणि आमकां सांगता, लोकांक आमकां सांगता तुमकां डेव्हलपमेंट नाका काय म्हणून. तुम्ही त्या खुर्चेर बसलाय म्हणून थंयसर कितेंय उलोवं नाका आणि कसलीय स्टेटमेंटां करूं नाका. कितें विचार करा की 10 फावटी पयलीं विचार करा. उलोवपाक जाय म्हणून कितेंय उलयलें म्हणून जायना. लोकांचें हित जपोवन उलोवपाक जाय. आयज आमकां ती कुळागरां जायी, आमकां शेतां जायी, आमकां काजी आंबे पणस हे जाय. जशी आमी मजा मारल्या न्हू तशी फुडली पिढयेक मजा मारपाक मेळपाक जाय. कितें रे जाल्यार ताका अर्थ आहा, नाल्यार ताका अर्थ ना. स्वार्थीक हे जगो नाका. तुम्ही 40 जाण स्वार्थी, तुम्ही म्हणजे स्वताच्या स्वार्था खातीर जगतात. तुम्ही लोकांच्या स्वार्था खातीर ना. एकटो तरी बरे भशेन उलयता. तो बाणावलेचो आमदार पयर म्हणून पावलो तो बांदोडकरां वांगडा तुका कंपेर करता, भाऊसाहेब बांदोडकरां वांगडा. दीस जॅक सिकेराचो म्हटल्यार तुमची मानसिकता कळटा. तुमची मानसिकता कळटा की तुम्ही ऑपोजिशनान सुद्धा आसले न्हू जाल्यार रुलिंगान तुम्ही बरे हँड इन ग्लाव्ज आहा सारखे आणि लोकांक पिश्यान काडटा. हे जमिनीचो तांडव बंद करा. हे जमिनी तुम्ही आयज लुटूंक उठल्यात न्हू, काबार करपाक उठले न्हू. आयज कम्युनिटात जागे तरी सोडा मरे. ते कम्युनिटात जागे आमच्या लोकांक जाय. ते मायग्रंट बिल्डर लॉबींग लाटू नका. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कितल्या गोंयकारांक पयलीं फायदो आहा तो दाखया. तेचे पेपर तुम्ही मोपा एअरपोर्ट येतलो आणि गोंयकारांक काम दितले म्हणून सांगलेले. ते टॅक्सी कार पेडण्याचे आणि मांद्रेचे बोळ मारता तुमच्या नावान. वेल एंड बोबो मारता थंयसर. दोन म्हणून भायल्यांक तुम्ही पयलीं प्रिफरन्स दिला म्हणून थंयसर. खंयचो मिनिस्टर गोंयकारांक खातीर आहा तो दाखया रे. आणि शाणपणां उलोवन दाखयता. कितें रे आमकां दिल्ली वयचें पडटा मरे तुमचे कंप्लेनी करपाक. आणि जो कोण आमचो असलो उलयता त्याच्या फाटल्यान लागतात मरे तुम्ही. आयज जर कोण ऑपोजिशन जर खरो आसा न्हू जाल्यार एक्टिव्हिस्ट उलयता. तुमकां राजकारण्याक कोणाक कापासतात ना. तुम्ही आयज सगळे सरेंडर जाल्लेले आहा दिल्लीच्या मिनिस्टरांच्या फुड्यान, त्यांच्या लॉबी फुड्यान. म्हणून आयज आमचे दोंगर काबार जाले, शेतां रानां सगळी बेंगळूर काबार करून सगळे तुम्ही आयज प्रॉपर्टी हडप करपाक उठले. की खंय दवरले रे पर्यावरण तुम्ही, खंय दवरले रे. मांडवी ती सगळी प्रदूषित करून सोडल्या मरे तुम्ही. चोडणा आसलो गांव दवरूंक सोदिना मरे तुम्ही. पेडणे काबार केले मरे तुम्ही. दवरला कितें रे. रानां वाचयतले, शेतां वाचयतले, कितें वाचयतले. कपाल उरला आनी वाचोवपाक कितें. एकूच सांगता आयचे जे तुम्ही रेट जे जमिनीचे करून सोडल्यात न्हू हे सामान्य गोंयकाराक परवडपाक ना. आणि लास्टाक आमची परिस्थिती अशी जातली कितें तुम्हीच आमकां लास्टाक मरे भोंवसर घालतले आमच्या घरांतल्यानसून काडटले आमकां भायर. अशी परिस्थिती आमची येतली. ही लोकांनी जाणीव करून घेवपाची. आम्ही नंदी बैल काय यांच्या फाटल्यान तकली हालोवया नाका. विचार करा. कितें हे देव धर्म आमकां शिकयतात आनी जेन्ना खरे देवाचेर येता न्हू तेन्ना हे फाटी रावतात. भिवपाची गरज ना. कितें सारखें आहा तुझे भिवपाची गरज ना म्हणटा तो. मेन लोक कोणी पोटा खातीर जॉब मागता. तुमचे कडेन ते जॉब क्रिएट करपाची तुमचे कडेन कलाच ना. क्रिएट करूच नका. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आहा तेचो डेटा काढा. मायग्रंट आहा तांकां धांवडून घाला आणि गोंयकारांक भितून कामाक लाया. प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. चड व्हडले रॉकेट सायन्स न्हू ते. कितें ते जमिनी विकपाचो तांडव करून सोडला तुमची पोटां भरपाक मरे. आयज हे प्रोजेक्ट हाडटात न्हू तुम्ही. तुमकां कितली कमिशनां आहा ती पयलीं सांगा रे. कितली तुमकां पयलीं कमिशनां आहा ती सांगा. 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहात. भितूरले 5 काय 6 सिटीज आसलेले. वास्को, मडगांव, पणजे, म्हापसा कितें अशे 5 काय 6 सिटीज आसलेले आणि बाकीचे बरे गांव आसले. आयज सगळे गांव तुम्ही आयज सिटी करपाक उठले. मागीर गांव पण उरतले खंयचे. मागीर आमी कर्नाटकान वचपाचे, महाराष्ट्रान वचपाचे, काय आनी खंय वचपाचे, मध्य प्रदेश वचपाचे. कितें रे हे पर्यावरण तुम्ही सगळे सोपोवन सगळे सिटी करूंक उठले जाल्यार. प्लॅनिंग ना काय ना सगळ्याची वाट लावन सोडलेली आहा सारकी. आणि उरलेले सांगले जमिनी आहा ते दवरूंक सोदिना. आयज म्हाजे हिसपान जाल्यार गोंयकारांनी भायर सरून विचारपाची गरज आहे सरकाराक की आमी आमचे जमिनी तुम्ही कित्याक लाटपाक उठल्यात काय म्हणून. एक युनिव्हर्सिटी घालपाक 5 लाख स्क्वेअर मीटर, 10 लाख स्क्वेअर मीटर, 20 लाख स्क्वेअर मीटर. आमचो पयलीं विचार करा आणि मागीर त्यांचो विचार करा. हे चल्लां न्हू कितें हे आमच्या खातीर न्हू. पळयलें आमी
गोल लॉबीचो तांडव पळयलो, कसिनो लॉबीचो तांडव पळयलो, हो सगळो तांडव पळयलो, कितले गोंयकार भितून कामाक आहा ते पयलीं दाखया आमकां आनी मागीर फुडें उलया. देव बरें करूं. म्हाज्या हिसपान लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. तिसो म्हटल्यार उपकारता. देव बरें करूं. थँक्यू.